रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सालमांव राय भली बेटोवच्याक गिबेयोनाक गेलो, कित्याक हे उंच पुजेस्थान सप्टेंबरास चड प्रसिद्ध जावन नासलें. सालमांवन तेंचे वेदीर 1000 होम बलयो भेटयल्यो. गिबेयोनांत सर्वेस्पर सालमांवक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सालमांवन जाप दिली, तुवें तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाक व्हड कृपा दाखयल्याय, कित्याक तो तुजे मुखार विश्वासीपणान, नितीन आनी निश्कपट काळजान जियेलो. आज ताच्या शिवासनार बसून आसा त्या पुताक ताका दिवन तूं तुजी कृपा दाखयत आसाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय, पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेले पर्जे मदें तुजो सेवक आसा. ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. नांतर येदे व्हड पर्जेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत? सालमांवन केल्ले हे मागणें सर्वेस्पराक मानवालें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आऊक वा ग्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेले काळीज दितलो की तुका समासाम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. त्या भायर तुवें मागोंक नातलेलें हांव तुका दितलो. इतली ग्रेस्तकाय आनी इतले वैभव की राया मदें तुका समासाम कोणूच आसचो ना. देवाचे उतार हें. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हणलें, तुमी तुमचे इतल्याक 1 वर विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया, कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारखिले. देखून सर्व शारांतावन फाय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें मचव्या वयलो सकला देंवताना जेजून व्हड एक लोकांसमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. देवाचे उतार हें.